54th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इंडियाचे आयज क्लोजिंग जाता आणि क्लोजिंग सेरेमनी मागीर जे वेन्यूज आसा जशे कला अकादमी तशे आयनॉक्स कोर्टयार्ड आणि ESG हांगासर जे वेन्यूज बाकीच्या लोकां खातीर बंद आशिल्ले, फक्त डेलिगेट्स आणि जे कोण फिल्म फेटर्निटी तशे फिल्म मेकर जे कोण आशिल्ले तेंचे खातीर ते ओपन आशिल्ले इतले दीस, ते आयज क्लोजिंग सेरेमनी जातकीर जे बाकीचे आमचे सगळे जे गोंयकार आसा तेंचे खातीर ते ओपन जातले आयज सांजचे क्लोजिंग सेरेमनी मागीर. आणि फाल्यांचो जो फूल दीस आसा 29 नोव्हेंबर ह्या दोन्ही दिसांक हे जे वेन्यूज आसा ते ओपन आसतले, कारण गोंयाच्या जे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवला खातीर जो फूल सेटअप केला, जी हांगासर वेगवेगळी स्ट्रक्चर्स तेंच्यांनी केल्या, जी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स आसा ती सगळी पळोवपा खातीर जे गोंयचे आमचे लोक आसा सगळ्या गोंयकारां खातीर हे फ्री ओपन आसतले, कारण जे डेकोरेशन आसा इफ्फी खातीर केलां ते पळोवपा खातीर हे क्लोजिंग सेरेमनी मागीर तशेंच फाल्यांचो फूल दीस हे वेन्यूज आसा जशे कला अकादमी आणि आयनॉक्स कोर्टयार्ड तशेंच ESG ह्या लोकां खातीर ओपन आसतले.